नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या लंच टाइम बुलेटिनात तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सांजवी. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रताप सिंग राणेच्या कायमस्वरूपी मंत्रिमंडळ नियुक्तीक दिल्ले आव्हान उच्च न्यायालयान घेतले मानून. ही नियुक्ती घटनाबाद्य आरिशाचो दावो. पणजे जिमखाना मैदानाचो सुमार 4000 चौखण मीटर जाग्यार अतिक्रमण केल्ल्याचे प्रकरणात आयज खेळा मंत्री गोविंद गावडेन पळोवणी करून 8 दिसां भितर रिसर्वे करपाचो निर्णय खेळा मंत्र्यान घेतला. भलायकी सेवा संचालनालया घडोवन हाडली संवसारीक मलेरिया दिसा निमतान जागृताय कार्यावळ. देशांत फाटल्या 24 वरांत कोविड 2541 नव्या दुयेंतींची नोंद जाल्यार 30 लोकांक मरण आयिल्ल्याची नोंद जाल्या. भलायकी मंत्रालय सोमारा सकाळी दिली माहिती. कोरोनाच्या काळान 92 मुळाव्या गजालींचेर सगळ्यांत चड जीएसटी लावन भाजप करता लोकांची फकाणां. काँग्रेसीचो केंद्र सरकाराचेर अटॅक. गोयची राजभास हो गोंयकारांचो अंतर्गत प्रश्न. हातून महाराष्ट्रान ना खुपसूचें न्ही. कोंकणी साहित्यीक पुंडलीक नायकान उक्तायली तिडक. आता पळोवया खबरो विस्तारान. ज्येष्ठ राजकारणी प्रताप सिंग राणेच्या कायमस्वरूपी मंत्रिमंडळान नियुक्ती दिल्ले आव्हान उच्च न्यायालयान मानून घेतला. आदवोगाद आयरिश रॉड्रिग्सान प्रताप सिंग राणेच्या कायमस्वरूपी मंत्रिमंडळान नियुक्तीक आव्हान दीत उच्च न्यायालयान याचिका घाल्ली. 7 जानेवारीक भाजप सरकारान काँग्रेसीत नेतो प्रताप सिंग राणेक कायमस्वरूपी मंत्रिमंडळात नियुक्ती केल्लो. प्रताप सिंग राणेची नियुक्ती घटनाबाद्य आसा ताका घटनेक जागो ना असो दावो आरिशाचो दावो. येता त्या 2 तारखेक फुडली सुनावणी जातली. खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी सोमारा पणजे जिमखानाची पळोवणी केली. पणजे जिमखाना मैदानाचो सुमार 4000 चौखण मीटर जाग्याचे अतिक्रमण केल्ल्याची प्रकरणां खेळा मंत्री गोविंद गावडेन पळोवणी केली आनी 8 दिसां भितर ह्या प्रकरणाचो रिसर्वे करपाचो आदेश दिलो. बरेचशो क्रॉस डिस्कशन जाल्ले आसात आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान परत एकदां पेंजीम जिमखानाचे सेक्रेटरी राजेश बाब खवटो आमच्या बरोबर इन्स्पेक्शना खातीर आशिल्लो. ताजें म्हणणें कितें आसा की देर इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी इन बिटवीन द सर्वे नंबर 81 अँड सर्वे नंबर 97 वेर द बाउंड्री स्टार्ट्स फ्रॉम. आनी त्या संदर्भान जमीन का खंय हालपाक शकना, चरपाकूय शकना. आनी त्या प्रमाणे हांवें परत एकदां डायरेक्शन्स दिल्ले आसात आमच्या ऑफिशियल्सांक इन द प्रेजन्स ऑफ देर सर्वेयर आनी आमचो गव्हर्मेंट जे डिपार्टमेंट सर्वे काम करता तांकां दोगांयकूय जॉयंट इन्स्पेक्शन करून हो जो विशय जो आसा तो विदीन 8 डेज भितर हांवें तांकां परत रिसर्वे करपा खातीर डायरेक्शन्स दिल्ले आसा. 45 वर्सां पयलीं गोंयांत मलेरियाचो एकूय दुयेंती नाशिल्लो. हांव दोतोरकेचें शिक्षण घेतना आमी मलेरिया विशीं फकत पुस्तकान वाचिल्ले. मात 1997 उपरांत गोंयांत मलेरियाचे दुयेंती मेळपाक लागले. गोंयांत जायत्या रोग जावपाक जापसालदारकी आमचीच आसा कारण आमी आमचो वाठार नितळ दवरिना अशें वक्तव्य IMAचो अध्यक्ष दोतोर रुफिनो मोंतेर हाणें केलें. भलायकी सेवा संचालनालयाच्या वर्सुकी संवसारीक मलेरिया दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत तो उलयतालो. I've been a practitioner in Panjim. I also visit Khandoli, I visit Para, my home place Santistevan. So I've seen how the workers everywhere are working, and while complimenting all you health workers, as doctor said in her speech, we should not be complacent. We should not feel that now we have achieved
in our area a very good level, hardly any cases. देशान फाटल्या 24 वरांत कोविड-19चे नवे 2541 दुयेंती आनी 30 लोक मरण पाविल्ल्याची नोंद जाल्ल्याची म्हायती भलायकी मंत्रालयान सोमारा सकाळी दिल्ली. सोमारा नोंद जाल्ल्या नव्या दुयेंतींच्या आंकड्या वांगडा देशांतल्या कोविड दुयेंतींचो आंकडो 4,30,60,066 इतलो जाला. सोमारा पॉझिटिव्हिटी रेट 0.84% आशिल्लो जाल्यार पुराय सप्तकाचो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.54% आसा. देशांत कोविड-19च्या सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो 16,522 इतलो आसा. फाटल्या 24 वरांत सक्रिय दुयेंतींच्या आंकड्यांत 649 नवी प्रकरणां नोंद जाल्यात. फाटल्या कांय दिसां सावन देशांत परत एक फावट कोरोना दुयेंतींचो आंकडो वाडपाक लागला. देखून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 एप्रिल 2022 हे विशींचो नियाळ घेवपाक बसका घेतले. ह्या बसकेन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडविया आनी हेर संबंधीत मंत्रालयांचे अधिकारी हाजीर रावतले अशी म्हायती मेळ्ळ्या. गोंयची राजभास खंयची आसची, कोंकणी काय मराठी हे थारावपाचो अधिकार पुराय तरेन आमचो अंतर्गत प्रश्न. तातूंत महाराष्ट्राचे नाग खुपसुपाची गरज ना अशें वक्तव्य कोंकणी साहित्य मळावयले खडेगाड लेखक आनी राजभास आंदोलनांतल्या कोंकणी प्रजेचो आवाज ह्या संघटनेचे निमंत्रक पुंडलीक नायक हांणी केला. महाराष्ट्रात जाल्ल्या 95व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या निमणे कार्यावळी वेळार कोंकणी सारको मराठी लेगीत गोंयची राजभास म्हण दर्जो गोंय सरकारान दिवचो अशी मागणी जाली. ह्या मागणे उपरांत गोंयच्या कोंकणी साहित्यिकांनी हाचेर आपआपली मतां आनी तिडक लेगीत उक्तायली. गोंयचो खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी मंत्रीपदाचो ताबो घेतल्या उपरांत गोंयांत आशिल्ल्या दर एका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साक भेट दिवन थंयची पळोवणी केली. थंय आशिल्ल्या साधन सुविधांचो नियाळ घेतलो. तशेंच आयिल्ल्या भुरग्यां कडेन उलोवप करून तांचे अडचणी जाणून घेतल्यो. ज्या गजालींचो उणाव आसा त्यो गजाली बेगोबेग हाडच्यो अशें थंयच्या वेवस्थापकांक कळीत केलें. आज फोंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साक म्हजे इंजिनियर्स आणि विविध खेळांतले कोचीस हांकां घेवन एक टोटल इन्स्पेक्शन केल्लें आसात. म्हाका हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आसा त्या कॉम्प्लेक्साक एक नवो साज चडोवपाचो आसा. तो फक्त बरो दिसपा खातीर न्ही, तर तातूंतल्यान मालगडे, तातूंतल्यान खेळगडे तयार जावचे. गोंयचे स्टेटी लेवलाचेरूच न्ही, तर नॅशनल लेवलाचेर पावचे, इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावचे. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जें इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी आसा, पूण तें इन्फ्रास्ट्रक्चर अत्यंत डिटेरियोरेटेड कंडिशनान आसा. कला अकादमीच्या दुरुस्तीचे 99% काम पुराय जाला. कला अकादमी कार्यावळी खातीर ऑगस्टांत उक्ती जातली अशी माहिती कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिली. काम पुराय जाला आनी कामाची तपासणी सुरू आसा. पावसान उदक गळटा काय ना ताची तपासणी जातली. ही तपासणी जाल्या उपरांत कला अकादमी उक्ती जातली. भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्या वांगडा हांव कामाचो नियाळ घेता अशें तांणी सांगलें. म्हापशेचें रवींद्र भवन पुराय करपाक अग्रक्रम आसतलो. जागो ताब्यात घेवपाची प्रक्रिया सुरू आसा. 1 वा 2 मुणकारांचे प्रस्न आसात. ते प्रस्न सुटावे जाले की जागो ताब्यात येतलो. म्हापशेचें रवींद्र भवन पुराय जावचे पयलीं पेडण्या आनी सांग्या रवींद्र भवनाचो बुन्यादी फातर बसयतले. फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात 1.25 कोटी रुपया खर्च करून सौर उर्जा प्रकल्प जातलो. वेळसा वाठारांतल्या पंचायतीन आयतारा बसका घेतली. ह्या बसकेक थळाव्यांनी दर्यादेगेर चक्रवादळ
टावर बांदपाक विरोध केला. IMD कडल्यान चक्रीवादळाची म्हायती मेळटा आनी ताका चक्रीवादळ टावरची गरज ना अशें नुस्तेकारांनी बसकेन सांगले. हातगाड्यांचो एक व्हडलो प्रस्न बसकेक उपरासलो. तांकां हँडक्राफ्ट्स परवनो दिवपाचो थारायला आनी खंयच्या भायल्या लोकांक चलोवपाक दिवचो ना अशें ह्या बसकेन उलोवप जाल्या. वेळसा वाठारांतल्या लोकांक हँडक्राफ्ट चलोवपाक मेळटले असो निर्णय बसकेन घेतला. एक सायरन हे येवपा आहा आमचे येळेर टावर येवपा आहा. सो हो टावर लोकांगेर प्रश्न जाला की तो टावर नाका. सो हेजेर डिस्कशन जावन तो एक रेजोल्युशन पास जाला की टावर नाका म्हूण थिंगा येळेर. हे लोकांगे ऑब्जेक्शन आहा आनी ते तांकां नाका जाल्यार सरपंचान म्हणलां लोकांक नाका जाल्यार आपल्याचें कांय ना. सो हें घेयलां रेजोल्युशन घेयलां तो टावर नाका म्हणून. 2 इम्पॉर्टंट डिसिजन घेयले आमी ग्रामसभा. एक म्हणचे पयलीं टावराचें तो डिजास्टर टावर सुनामी सायक्लोन बी येता तो टावर लोकांक अपोज केला नाक म्हूण सांगलें. सो आमी रेजोल्युशन घेयलां तो टावर आमकां नाक न्हू. आनी दुसरें म्हणटे हँडकार्ट टावराचे आमी हँडकार्ट आमगे गोंयकारां हें इश्यू करताले हँडकार्टां लायसन्स ते थोडे गोंयकार आमगेले ते दुसऱ्यांक चलोवपाक दिताय ते ग्रामसभा लोकांक सांगलें ते दुसऱ्यांक चलोवप दिवपाक जायना. गोंयच्या BPL रेशन कार्ड आसपी नागरिकांचो परत एकदा सर्वे करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. गांवगीर उदगीर खातें हो सर्वे करतली. 3 सिलिंडर फकत BPL रेशन कार्ड आशिल्ल्या घराब्यांकूच मेळटले अशें सरकारान कळीत केला. आर्थीक पावड्याचेर सबळ नाशिल्ल्या घराब्यांकूच ह्या येवजणेचो लाव मेळोवन दिवच्या हेतान आतां BPL सर्वे परत करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. इतले मजगतीं पयलीं सगळ्यांकूच 3 फुकट सिलिंडर मेळटले अशें सरकारान जाहीर केल्ले. ह्यान पयलीं फकत BPL घराब्यांकूच ह्या येवजणेचो लाव दितले अशें सरकारान स्पश्ट करूंक नाशिल्ल्याचें मत गोंयकारां कडल्यान व्यक्त जाता. फुडल्या म्हयन्यांत गोंयांत पयली इलेक्ट्रीक आनी सोलर फेरी बोट सुरू जातली. रायबंदर आनी चौडन उदका मार्गार ही इलेक्ट्रीक फेरी बोट धांवतना दिश्टी पडटली. सुमार 4 कोटी रुपया खर्च करून ही फेरी बोट बांदल्या. पयल्या पावंड्यार फकत एकूच फेरी बोट चलताली. हे फेरी कशी चलता ते पळोवन उपरांतच अशे तरेच्यो फेरी बोटी घेतल्यो अशी माहिती न्हंय येरादारी खात्यान गोपा कडल्यान मेळ्ळ्या. इको फ्रेंडली आशिल्ल्या ह्या फेरी बोट बॅकअप म्हण डिझेल जनरेटराचो उपेग करपाची सुविधा आसा. एकदा बॅटरी चार्जिंग केल्या उपरांत 3 वरांचो बॅकअप उरतलो जाल्यार फेरी बोटीच्या धक्याचेर चार्जिंग स्टेशन उबारतले. एका वेळार 60 प्रवाशांची येरादारी करपाची ह्या फेरी बोटीची तांक आसतली. भाजप सरकार कोरोनाच्या काळात 92 मुळाव्या गजालींचेर सगळ्यांत चड GST लावन लोकांक पुराय काबार करून उडयता. भाजप सरकार करता ती पिशेपणां समजना. लोकांक दिसपट्टे जाय पडटाच्या गजालींचे सगळ्यांत चड GST लावप म्हळ्यार सरकार लोकांचो विचार करना अशी सणसणीत टिका काँग्रेसीच्या अभिषेक मनु सिंघवीन केल्या. GST कलेक्शंस आपके खुद के प्रकाशित फिगर में जिसमें आप डींग मारते हैं, आप अपने आप को थप्पी देते हैं पीठ में, प्रकाशित किए मार्च 2022 में सबसे आगे उसको कहा है, आपने लिख के कहा है सरकार ने, ऑल टाइम हाई 1.4 लाख करोड़ रुपीस, 1.42 करोड़ रुपया मार्च 22 का फिगर है. ये 30% ज़्यादा है एवरेज मंथली कलेक्शन के. जो औसतन मंथली मासिक होता है फिगर उससे 30% अधिक है. उस वक्त आप ऐसी
लात मार रहे हैं। मध्यम वर्ग इतना ही महत्वपूर्ण है इसमें, निचला वर्ग तो खैर पिस ही रहा है। बल्कि मजाक की बात यह है कि रिवाइज्ड बजट टारगेट था 5.7 लाख करोड़। मार्च 31, 2022 वाला साल जो अंत हुआ है, यानी 21-22 का साल जो मार्च 31 को अंत हुआ है, उसमें टारगेट था 5.70 जीएसटी का लाख करोड़। वो एक्सीड हो गया है, उसको पार कर लिया आपने। और आप 90%, 92%, 143 आइटम्स में से बढ़ा रहे हैं। और अंतिम बात, ये वही नरेंद्र मोदी सरकार है जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री के अवतार के पहले मुख्यमंत्री के अवतार में कड़ी निंदा की थी। कहा था जीएसटी फिस्कल फेडरलिज्म के टेनेट्स के रेट्रोग्रेड है। मैं कोट कर रहा हूँ, मेरे शब्द नहीं है, माननीय मोदी जी के शब्द हैं 2011-12 के। आयचे लंच टायम बुलेटिन हांगा सोंपता। हांव संजीवी तुमचो निरोप घेता आनी खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।